समोर पिता मोगान आमकां बोध करपेचीच विचिक्या भुरग्यांची जिनंदन कर. मिसाची तेसावां ह्या रितीर आसात. जेजू बाळकाक अर्गन जावन मीस पटयतात. निखिल शॉन लोबो आपल्या 9व्या बर्थडेक, ग्रेटा शालिनी आनी नवीन लोबो. 34th बर्थडे वेरन सल्डाना मीस पटयता सिसिलिया डिसोसा. 64th बर्थडे वीरा डिसोसा मीस पटयता सिसिलिया डिसोसा. आपल्या जल्मा दिसाक जेजू बाळकाक अर्ग जावन मीस पटयतात जेराल्ड लोबो, विन्सेंट सुमित पेरेरा, विक्टर लोबो. आपल्या काजरी एनिवर्सरीक देवाक अर्ग जावन पटयतात रॉय आनी तानिया. जेजू बाळकातून मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्ग जावन मीस पटयतात पूजा चलन, रॉन्सन डिबेलो आनी कुटाम, मेल्विन मेंडोन्स आनी कुटाम पेरमुदे, रायनेड डिसोजा आनी कुटाम, प्रीतम डिसोजा, दीपक सामी आयडन, सैंड्रा आनी एशली पेरेरा, पीटरसन डिसोजा, शारिल डिसोजा, फिलोमिना रोड्रिगस, रिशॉन फर्नांडिस, जूलिया पिंटो आनी कुटाम, पर्सी फर्नांडिस, डिलन आनी प्रियोला, अमोंत गोमस, रोशन पिंटो. बरी भलायकी मेळचे खातीर मेल्कम फर्नांडीस आनी कुटाम आपले इरादे घेवन मीस पटयतात आशिता पेरेरा, लिली डिसोजा, जेसिंता रेबेल्लो आनी कुटाम. देवादीन सेल्विन डिसोजा पांचवो रिमेंब्रन्स हाज्या खातीर अविन डिसोजा. देवादीन जोसेफ डिसोजाच्या आत्म्याक अविन डिसोजा. देवादीन हॅरी डिसोजाच्या आत्म्याक रिचर्ड डिसोजा. पुर्गतरींतांतल्या सर्व आत्म्याक आनी कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर्व आत्म्या पासोद मायकल डिसोजा. देवादीन पिंटो आनी वर्गीस फॅमिलीच्या सर्व कुटुंबा खातीर जोकिम वर्गीस आनी कुटाम. देवादीन आर्थर डिसोजाच्या आत्म्या खातीर लेस्ली लीना डिसोजा आनी कुटाम. देवादीन विक्टर आनी जोसेफीन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर डॉल्फी लविना डिसोजा. देवादीन बॅप्टिस्ट आनी मेरी. देवादीन मॅग्दलिन पिंटो. देवादीन कार्मेन डिसोजा. देवादीन सिसिलिया डिसोजा आनी कुटुंबाच्या सर्व देवादीन जाल्ल्या आत्म्या खातीर मिसां भेटयतात डॉल्फी लविना डिसोजा. देवादीन ब्रिजिट मिस्किट आनी कुटाम मीस पटयतात डॉल्फी लविना डिसोजा. देवादीन स्टीवन रोड्रिगस ताकोडे मीस पटयतात सिरिल रोड्रिगस दुबय. कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर्व आत्म्या खातीर पीटर आनी विन्नी सिक्वेरा. हांचे सांगात आमची सर्व तेसावां आनी इरादे जेजू बाळका मुखार दवरया आनी आमच्या सर्व गरजां खातीर जेजू बाळकाक अर्गान सावन हे मीस पेटोवया. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी प्रवेश गितांद्वारे आयची मिसाची सुरवात करया. Sentosa bergelasa, Sumya tuji sumber raya, berita ketiak kalsa, dunia tu kabeh derita, bumi tanah angka novira cetera, bumi sabi angka novira sanggila, tu jauh karang kerga pakai tam, tuji daya cede romun mata, buterai ku keberita, jin itu jami bagita, Sentosa bergelasa, Sumya tuji semuraya, berita ketiak kalsa, dunia
तुका भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. केदे व्हडतें भाग देवान आमकां फोव केला. ह्या सकाळींच्या वेळार ताच्या देव मंदिरांत एक मौन जावन एक नवें मिसांव घेवन आनी मुखार आमी सोमयाची जाता म्हणून जिवोवच्याक आज ताच्या बलिदाना मुखार, ताच्या आल्तारी मुखार आमी आयल्या. आतां आमचे जोडया दोळे आमी धांपया. देवान आमच्या जिवितांत वतली सर उपकार आमी नियाळया. ताका आमी अर्घां दिवया. आयचो एक नवो दीस आमकां दिल्ल्या खातीर, नवें मिसांव आमकां दिल्ल्या खातीर. कित्याक आमी जावन आसा ताची रायाळ परसा, याजकी वर्ग. आमच्या उतरांत जावं, आमच्या करण्यान जावं, आमच्या उलोवण्यान जावं, सोम्याची जावंक सुकल्या खातीर ताचे लागचे बक्षाने मागया. सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगीर सदां संवकार मरे सगळ्या दुतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करो आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धनी. तुज्या असल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुज्या भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळासो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासोड चलयता ससनाच्या ससनाक. उघडपणाच्या पुस्तकांतले वाचप. सिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातान एक पुस्तकाचो कवळो हांवें पळयलो. ताचेर भितरल्यान आनी भायल्यान बरोवन आसलें. 7 मोरीमान तो बंद केल्लो. व्हडल्यान बोबमान पडगडतलो एक दडांग देवदूत हांवें पळयलो. तो अशें म्हणटलो, ओ कवळो सोडूंक आनी मोरी फोडूंक योग्य जाल्लो कोण? पूण तो कवळो सोडूंक वा तांतू भितर दिश्ट घालूंक सकतलो सर्गी, संवसारी वा पाताळी कोणी एकलो नातलो. कवळो सोडूंक वा तांतू भितर दिश्ट घालूंक सकतलो कोणूच ना म्हणून हांव गलगल्या रडलो. तोवळ मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें, रड नाका, पळय दाविदाच्या पाळा.
जुदाचे कुडयेंतल्या शिवान जैत वेला देखून ताका हो कवळो सोडून ताचो 7 मोरी पोटचे हक आसा. तेदवा सिंहासनाच्या मोदेगात जिवियांच्या आणि मालगड्याच्या वृत्तामध्ये उभी असलेली एक शेळी आम्ही देखली. ती जिवेशी मारलेलीची दिसतली. तिका 7 शिंगां आणि 7 दोळे असले. ते दोळे सगळ्या संवसारार धाडलेले देवाचे आत्मे. ते शेळयेन वचून सिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातांतलो कवळो घेतलो. तिने तो घेता आसतना त्यो 4 जिव्यो आणि ते 24 मालगडे शेळये समोर सरपडले. हर एक मालगडे लागीं एक विनो आणि दुपान भरलेले भांगराचे पात्र असले. ती पात्रां देवाच्या लोकाची प्रार्थना. ते सकड एक नवें गीत गावन म्हणाले, कवळो घेवंक आनी ताच्यो मोरी पडूंक तुंच योग्य, कित्याक तुका जिवेशी मारलो आनी तुज्या रक्तान सर कुळयां देसां बासां आनी जनांक गातावन देवाक जण तुवें मोला घेतलें. तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी सेवा करूंक एक रयाळ घराणें घडलें. त्या घराण्याचे प्रथवेचेर राज चलयतले. देवाचे उत्तर हे देवाचे उदक. सर्वेस्पर संतोषता आपले वर्ते काकुतीन तो अंतराता. आपल्या मोकाळ लोकात सर्वेस्पर संतोषता आपले वर्ते काकुळती तो ओंकाराता. सर्वेस्पर एक नवे गीत तुम्ही गाया, भक्ताचे सवेंताचे वगळे गाजया. आपल्या मोकाळ लोकात सर्वेस्पर संतोषता आपले वर्ते काकुळती तो ओंकाराता. तुमच्या रसनारा तुम्ही उल्हासा गाया, सियोनात असलेली संतोषान भरा. आपल्या मोकाळ लोकात सर्वेस्पर संतोषता आपले वर्ते काकुळती तो ओंकाराता. स्तुती ताच्या नावाची नाद केळान गाया, वियोविन्यार संगीत करू मन ताका दिया. आपल्या मोकाळ लोकात सर्वेस्पर संतोषता आपले वर्ते काकुळती तो ओंकाराता. आपल्या मोकाळ लोकात सर्वेस्पर संतोषता आपले वर्ते काकुळती तो ओंकाराता. Alleluia, 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 alleluia. उद्धार सौम्या तुझे सदा बळतो सगळी वाटे भुसवाट पावता चिये कादा देता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. लुका प्रमाणे
जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू जेरुसलेमा लागसर पावतास आपली दिश्ट शारा वयर घालून तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक वन पवयता ती वाट तूं आज पुणी जाणा जाल्लोय जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्यांतून ती लिपोवन आसा. वय येतले दीस जेदवा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागोर उबोर्न तुका वेडो घालतले आनी चारी कुशीन तुका बंद करून फुमार करतले. तुका आनी तुज्या भितर आसलेल्या भुरग्या बाळांक पुर्ते नास करतले. तुजे थंय पात्राचेर पातोर उरोवंक ते सोडचे नात, कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखलोय नाही. देवाचे उतर है. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मुखार बाबा भयणीनो, जिविता विशयांत कितें समजाचें तर, जिविता विशयांत कितें आमकां समजाचें तर आमी ICU आसा न्ही, ICU ताचे थंय आरसो आसा न्ही पळयतात, थंय रावन आमी पळयचें. जिविताचें मोल कितें, जिवीत कित्याक आमकां देवान दिलां हाच्या विशयान आमकां कितें समजाचें तर ICU आसा न्ही, ताचे भायर रावन त्या आरशा भायर रावन ती लोकांची, त्या मनशाची आटाविटी आमी पळयचे, या त्या बेड्डार आसल्या मनशाची ती परिस्थिती पळयचे. तादळ आमकां जिवीत देवान आमकां कित्याक दिल्लें म्हणलें आमकां समजता. जर तर तुमकां अवकाश मेळ्ळ्यार एक पुटी मणी तुमी वसात. म्हज्या मोगाळ दिसता न्हू, म्हजो बाप्पू, म्हज्या मावशेचो नवरो हॅमरेज जावन आस्पत्रेंत ऑलमोस्ट सरुल्लो तो. थंय हांव म्हज्या मावशे सांगात आनी म्हज्या काजिना सांगात तांकां बुजोवंक थंय हांव उबें आसतना कोणाकी भितर वचूंक सोडनात. आनी त्या जागो आसा थंय बसूंक मस्त जाणां बसतात. एकली भोवशा उत्तर कन्नडाचे की आसामची दिशिल्ली कोण ना, एक आवय आपणाच्या दादले लागीं हुस्करून रडोवन आपणाच्या पुता विशयांत सांगून आसा. ताणें हांवें सांगिल्लें जाल्यार तो असो जातो नातलो. तो आपणाच्या दादले लागीं इसान आसा, आमी सांगिल्लें तो समजाल्लें तर ताका अशें जातें नातलें. हांवें सांगिल्लें तो आयकना जालो, ताका अशें जावन आसा. आतां मनी सांग म्हूण ताच्या दादल्याक आपणाच्या कुसव्याच्या, आपणाच्या रक्ताच्या बाळाक आनी कितें सोडून तो हो संवसार सोडून वेता म्हूण कळीत आसतना आपणाची आवय आनी तो आपणाचो ताचो बापय ते रडोन हुस्करून ते आपणाच्या भुरग्यां विशयांत उलोवन आसा. आनी आयचे वांजेलाची उतरां आयकत आसतना आनी ताचे वयर नियाळ करता आसतना म्हजी सगळी दिश्ट थंय गेली. म्हणजे सगळे काले म्हणटा कॉन्सन्ट्रेशन त्या दोग जोड्या थंय गेलें. हांव म्हज्या मावशेक आनी म्हज्या भयणीक हांव बुजोवन आसलो आनी ती उतरां म्हज्या कानाक मारूंक लागली. आनी तीच उतरां सोमी आज म्हणटा, आयचे किर्तनकार म्हणटा, तुमी रायाळ आनी याजकी वर्ज, तुमी रायाळ आनी याजकी वर्ग, आमी देवाची रायाळ आनी याजकी परसा. आनी आयच्या वांजेलांत सोमी आपणाचे लोकांक पळोवन, जेरुसलेमाक पळोवन रट्टे आसा. वाटे आयरणी, एक इश्टल्यान संतोष आनी एकल्यान अशी दुखीची देदेस्पराची चिंतना. इश्टल्यान आपणाक जाय जाली पोट जाताना विसले आनी तांकां याजकी वर्ग आनी रायाळ करताना नेमला. इश्टल्यान आपणाच्या मुखार त्या संततेक
विसल्या संततेक नाश जावचे ते पिंतोरू आपणाचे दैवीक सक्तेन ते पिंतोरू पळयत असताना मनशा सैमान बरोलो जेजू आत बांधतात आणि रडटा आत बांधतात आणि रडटा ताका कळीत आसा त्या जेरुसलेम शहराचे त्या जेरुसलेम टेम्पलाचे एक फातोरी उरना म्हूण कळीत आसा त्या लोकांची विधवळ जाता म्हूण कळीत आसा त्या लोकांक ते रोमागर सारखे नाश करून तांच्या गांवांत तांच्या संततेच्या संततेक कान उडयतले म्हणलें ते पिंतूर ताका कळीत आसा जाल्यारय लोक समजना म्हज्या मोगाळ इश्टानो खंयचो मनीस आपणाचें घर नाश करतना ताळयो पेटोवन नाचता खंयचो बापय या खंयची आवय आपणाचो भुरगो या भुरगें पाड वाटेसून ताका बिलकुल सोमा करूंक साध्य नासता म्हूण चिंता आसतना ताळयो पेटोवन सगळ्या संवसारा सांगून नाचता खंयचो पती आपणाची भायल ती सारके वाटेन आनी तिका ती म्हजेतून पयस येता आनी तिका कितें केलें ती म्हज्या लागीं येना म्हणून ताळयो पेटोवन नाचता खंयची बायल आपणाचो दादलो आनी ताका इतलें समजयलें रे समजनातल्या वेळार तो नाच जाता आसतना ताची भलायकी बिगडटा आसतना ताणें आसलें पुरो वगडायत आसतना नाचता खंयगी पळयलें आसा गे ना आनी हांगा पळया गे जेजू क्रिस्त आपणाच्या जेरुसलेमा विशयांत चिंतून रडटा त्याच जेरुसलेमा टेम्पलाक 40 दीस जाता आसतना ताच्या आवय मोरयेन जुजेन ताका टेम्पलान भेटयल्लो आनी सिमांव प्रावादीन म्हळें तूं जेरुसलेमाच्या पडणेक आनी सडणेक कारण जातलोय आनी तो 12वे प्रायस वाचतना 12वे प्रायस वाचतना पास्क परब जेरुसलेमा भेटोंक वता आसतना ताणें ताच्या आवयक म्हळें म्हज्या बापायच्या घरा रावचें भाग म्हजें न्ही गी एक जुदेव युवक जावन ताणें ती सगळीं किर्तन 150 किर्तन भायट करूंक आसात तदाळ ताची बोगणां कशी जावं पुरो ह्या आमी जेरुसलेम वता म्हणटाना म्हजे थंय संतोष भोगलो ती संतोषाची किर्तन गायिल्ली जेजू आज रडण्याचे वेळापाची उतरां उलयतात आनी जेन्ना त्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी तो जागो एक कमर्शियल मार्केट करता आसतना रागान चाटयो घेता आनी लोकांक म्हणटा म्हज्या बापाचें घर तूं सोरांचें भुयार करनाका म्हूण तांकां रागार सांगता आनी आज तो रडटा कित्याक जेरुसलेम जावन आसलें ताणें विसरलें ताणें नेमलेलें ताणें आनी तो सांगता हांवें तुका 8 पांय घालूंक शिकयल्लें 8 पांय ल्हान 8 पांय घालूंक शिकयल्लें हांवें तुका तूं उबें रावतना हात धरलो हांवें तूं पडटना तुका उखून धरलें हांवें कित्याक जेरुसलेम एक जागो मात्र न्ही पूण ताचो पयलो मोग जावन आसलो देवाचो पयलो मोग जावन आसलो जेरुसलेम जेरुसलेम एक बांदप न्ही जेरुसलेम एक जागो न्ही पूण ताचो पयलो मोग तो जावन आसलो जेरुसलेम वॉज गॉड्स फर्स्ट लव आनी आमी एका मनशाक मोग करता आसतना त्या मनशा थंय आसले संबंध ते मनशा लागीं आसली ती भावना आमकां कळटात आनी तें पळोवन जेजू आज बेजारान सांगता रडटा म्हज्या मोगाळ इश्टानो हाची उतरां पळया समाधानाक ओन पावयता ती वाट आज पुणूय तुका जाणा जाल्लो जाल्यार आतां तूं जाणा जाल्लो जाल्यार समाधानाची वाट घेवन जेजू तांचे मुखार आयलो इसाया प्रवादी म्हणटा समाधानाचो राय तुमकां जल्मतलो आनी तो तुमकां ते समाधान दितलो सुमीस म्हणटा हांव तुमकां समाधान दितां संवसार दिता ते समाधान न्ही पगार हांवें दिवचें समाधान दुसरेंच इस्रायल पोरसान चिंतलें आपणाच्या बोळान आपणाच्या आर्मींत त्या लोकांक सैन्यांत रोमागरांक खान उडयता म्हूण चिंतलें पूण जेजू तांकां परत परत सांगता संवसाराच्या बोळान तुमच्या बोळान दुडवाच्या बोळान ह्या सैन्याच्या बोळान तुमी कितेंच करूंक जायना देव दिता त्या समाधानान मात्र तुमी तांकां बदलूंक शकतात
आनी तो सांगता पळय की आज पुणी तूं जाणा जाल्लो जाल्यार कितले जण आवय बापे आपणाच्या भुरग्यांक, कितले जण दादले आपणाच्या बायलेक, कितले जण बायल आपणाच्या दादल्या सांगता आज पुणी तुका कळीत असल्या जाल्यार तूं तें काम करतो नातलोय. आज म्हणी तुका कळीत असल्यार त्या पाड सोवेक तूं वचनातलोय. तूं आज म्हणी कळीत असल्यार त्या हिंदवाच्या दादल्या सांगता वचनातलोय, या बायले सांगता वचनातलोय. आज म्हणी कळीत असल्यार ती पाड सवय तूं घेवन तुजें जिबीत पाड करनातलोय. आज म्हणी तूं कळीत असल्यार तुका दिल्लें शिकप बऱ्या रितीन शिकोवन तूं तुजें जिवीत बांदता आसलोय. आज तुका कळीत ना, ताकाच तुका दिल्लें शिकप तूं शिकोनाय, तुजें जिवीत पिड्यार केलाय. बुआपुरबायची उतरां म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, बुआपुरबायची उतरां आनी चरित्रेंत अशेंच घडलें. जोसेफस म्हणलो जो देवाचो चारित्रीक बरयणार हिस्टोरियन सांगता ती घडी येता आसतना रोमागारांनी तांकां धर्न धर्न त्या भुरग्यांक जावं, त्या स्त्रियेक जावं, त्या दादल्यांक जावन बेसां बेसां गेलें, उलपून घालें, तेंप्ल नाश केलें आनी तांची गत निमाणे जाली. राजकीय रितीन, आत्मीक रितीन तांणी विसून काडली पोरसां जावन आसली, वगडायलें. कित्याक तांणी वगडायलें? अनबिलीफ आनी प्रायड, हंकार आनी नापत्येनी. हंकार आनी नापत्येनी. माय लायफ माय रुल्स, हू आर टू आस्क मी? मुझे जिवीत मुझे कानून, हांव मुझें जिवीत जियेता, कोण तूं विचारूंक? मुझे पयशे मुझी आस्त बदक, कोण तूं विचारूंक? मुझे शिकप मुझी पदवी मुझे काम, हांव मुझे जाय जाल्ले बरें जियेता, कोण तूं विचारूंक? देवान म्हाका लायफ दिला, तुमी काले म्हाका जल्म दिला, तूं कोण म्हाका विचारूंक? माय लायफ माय रुल्स ना म्हज्या मोगाळिश्टानो. हंकाराचो मनोभाव खंयच उरना. हंकारान तांणी आपणाक दिल्लें तें भांगाराचें तें शीत तांणी वगडायलें. हंकारान तांणी आपणाक दिल्लें तें देवाचें राज वगडायलें. तांच्या मुखार आयिल्ल्या त्या देवाक इतलीं वर्सां ती राखून रावली. मेसाय येचे आनी आमकां ताणें राखाचें म्हूण राखून आसली, ती इतलीं वर्सां राखून आसली. ती घडी येता आसतना म्हणटा देव तुका भेटोवंक आयलो, तो काळ तूं वळखलोय नाय. देव तुका भेटोवंक आयलो, तूं वळखलोय नाय. समाधान हाडूंक आयलो, तूं वळखलोय नाय. तुका बगसूंक आयलोय, तूं वळखलोय नाय. तुका धर्न आपणाच्या गोपान धन परतून बापा लागीं व्हरूंक आयलो, तूं वळखलोय नाय. हंकार आनी नापातयेनी. दुसरें क्लोज मायंडेड, नॉट ओपन मायंडेड. बंद जाल्लें मोत. तुमी पळया की पात्राक कितलें उदक वतल्यार तें पातोर बदलना. आमी एका कात्याक उदका लागीं वरयत, पूण उदक पिवोवचें काम कात्यान मात करचें. आमी कात्या पासून उदक पिवोवंक जायना. क्लोज मायंडेडनेस. तांणी चिंतलें तांचें जिवीत इतलें, ह्या चौकटा भितर, ह्या स्ट्रक्चरा भितर देव आसा. आमी चिंतल्या भशेन देव आसा ना ना. आनी आपणाचें तें भाग्यवंतपण, आपणाचें तें आस जावन आसलो देवाक ताणें उगडायलें. आपणाचो पयलो मोग जावन विसरल्या देवाक ताणें खोटायलें. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आज आमचो देव जेजू क्रिस्त ह्या आमच्या जेरुसलेम जावन आसच्या पवित्र सभे वयर रावन कांय रडटा काय? ताणें नेमले ते मुनियारी ह्या जग जावं धर्मीक भाव भयणी जावं, ह्या जग जावं धर्मीक भाव भयणी जावं, ती जावन विसरली पोरसां जावन आसा. ह्या सखी वर्ग रायाळ पोरसां आज ती जिनी जियेनातल्या वेळार तस्सो जेजू तांच्या त्या पवित्र सभे वयर रावन रडटा काय? आज अरिये कुटाम जावन आसा पवित्र सभा. आज त्या पवित्र सभा वयर रावन तस्सो जेजू रडटा काय? समजलोय नाय. हांव तुका भेटोवंक आयलो, समजलोय नाय. आज आमी जावन आसा ती पवित्र सभा, आमी जावन आसा अरियेकली आमची कूड, आमची मोत जावन आसा तें जेरुसलेम टेंपल.
आज आमचे सांगाता रावून तो सोमी रडटा गाय कित्याक आमी देवाचे पयलो मोग वी आर गॉड्स फर्स्ट लव सगळ्यांक सोडून देवान आमकां विसला ह्या क्रिस्ती धर्मांत आमकां ताणें जल्म दिला आनी बौद्धिज्म दिला सक्रामेंत दिला केवळ ताचो मोग करून ताणें दिलें समाधान आपणाक आनी सासणीक जिवीत जोडून ताका म्हणटा हांव आयलां बरोवन तुमचें जिवीत दिवचे खातीर हांव आयलां तुमकां नाश करचे खातीर न्ही बागा सोडवून दिवचे खातीर म्हज्या मोगाळ इश्टानो तुमकां कळीत आसा तुमचें जिवीत कितें म्हणून तुमकां कळीत आसा तुमचें कुटुंब कितें म्हणून म्हाका कळीत आसा हांव कितें म्हणून म्हाका कळीत आसा म्हजें कुटुंब कितें म्हणून आज सोमी आमकां जागवयता सोमी आमकां सांगता तूं समजून घे म्हज्या भावा समजून घे म्हज्या भयणी समजून घे युवक समजून घे युवती समजून घे भुरग्या तुका भेटोंक तो सोमी येते आसा ताका चिल्लोवन खोटावन तूं वचनाका आसतावन एक संगती घेवन आमची जिणी बदलया आमचें कुटुंब बदलया ना तो सोमी रडटलो आनी आमचें नास आमीच करून घेतले ही परिस्थिती आमकां येवची नाका म्हज्या मोगाळ इश्टानो देव जावन आसा मोग देव जावन आसा बळ देव जावन आसा सकत जर आमी ताचे पक्षान रावल्या तर तो आमकां सांबाळटलो ते समाधान आमकां दितलो आज परत एक फावटी आमचें जिवीत ताचे थंय आमी केंद्रीत करूंक जाय ह्या संवसारांतय न्ही आमी कितले ह्या संवसारा सांगाता आमी आसा म्हूण दाखयल्यार झुजल्यार आमकां झुजोंक बळ मेळचें ना आमकां बळ मेळटा तर सोम्यान मात दिवंक जाय आज तो आमकां पळोवन संतोश जावं दी आमकां पळोवन तो खुशी जावं दी आनी आनंदान म्हणून दी ही हांवें विसलेली पोरजा ही हांवें विसलेली पवित्र सभा हे हांवें विसलेलें कुटुंब हे हांवें विसलेलो म्हजो भाव ओ हांवें विसलेलो म्हजी भयण म्हणून सांगून आपणाच्या बापा मुखार रावन आमकां हो म्हजो मोगाचो पूत ही म्हजी मोगाची भयण म्हणून आमकां स्विकार करचें भाग आमी आपणावया हेंच मागणें आमचें जावं दी मिसाच्या वेळार आमेन. वासो वाईंदा कासो तुझ्या भुरग्यांनी मुखान भेटोवचो घे दयाळ बापा घे मुखान आमकां जिवीत दे तुका सुखान तुका घे दयाळ बापा घे मुखान आमकां जिवीत दे तुका सुखान तुका जिवीत आसतानी सांग बापा तुका भेटून दिता जिवीत दिलें गोडा मुखान समर्पिता मुखान आमकां वरकुर्पेची विचित्या पुरत्यांची जिल्लनंदन कर मुखान आमकां वरकुर्पेची विचित्या पुरत्यांची जिल्लनंदन कर. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानत असलें जावं म्हणून मागात. मंगळा बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या खालसांनी वाडो आनी ससनाच्या सुखाक आमी फावो आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरंता जिव्या बाबार्थान ताचें पुन्हा जिवंतपण परगडता थीर बरोवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उन सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता तुका जय. सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक खरात. भावार्थसो गोट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुन्हा जीवन पोव आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सरुणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्रज्ञावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवोसो धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकार मरे देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या
सोडूनदाराची अज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्या आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज संकल्य तुझे कुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे ने बरोवश्यान नत्रेक दिले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजोळटी सगळ्यांनी महिमा तुजी सनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेका शांती दिया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळया ही देवाची शेळी आमचो पयलो मोग. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोणे मेळ्ळ्यान आमी निजायकी सुभागी. सुम्या तुजे मित्रांची म्हणजे म्हाका फोना म्हज्या उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
पासून आधी तुझो हांव करता वोटांच्या स्तुती तुझी सखानी हांव गायता जालोय सोम्या म्हजो आदार तुझे थंय उल्हासता उजव्या आतां धरलाय म्हाका सावली तुज्या रक्तान जेजू जेजू तूं खंय येताय येतूं दितूं तुजी ससाय जेजू जेजू तूं खंय येताय येतूं दितूं तुजी ससाय प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां. ह्या संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. दयकन बसात. आमचे हे पूर्ण क्षेत्र 25 वर्सां ह्या जानेवारींत संपयता. अशें नामान बाळक जेजू डिसेंबर आनी जानेवारीचो विशेष अंको जावन आसतलो. जर तर तुमकां कोणाकी अर्गां ब्लॉक दिवंक जाय तर आमच्या नामान बाळक जेजूच्या दफ्तराक तुमी मेळचें. हर एका वर्सा डिसेंबरांत हांगासर कार्मेल क्रिसमस कॅरल्स स्पर्धो आमी आसा करता. कॅरल्स गांवचो हो पर्दो जावन आसा. ह्या वर्सा डिसेंबराच्या 13 तारीखेक सांजेर 5 वरार हो स्पर्धो चलतलो. ह्या स्पर्धांत 4 विभाग आसात. पयलो विभाग 20 वर्सां सकले पंगड, दुसरो विभाग 20 वर्सां वयलो पंगड, तिसरो विभाग धार्मीक वा रिलिजियसा आनी चवथो पंगड अंतर फिरगज पंगड. जर तर तुमकां कोणाक ह्या कॅरल कॉम्पिटिशनाक भाग घेवंक मन आसा तर तुमची नांवां रेजिस्टर करची आनी सगळो स्पर्धो यूट्यूबांत तुमकां पळोवंक मेळटलो. भारताच्या संविधानाच्या 74th तिदवणे काल आनी कर्नाटका नगरपालिका कायद्यानुसार मंगळूरू शहर कॉर्पोरेशनाच्या 60 वार्डांनी वार्ड समिती रचच्याक सरकारान उलो दिला. आसक्त आशिल्ल्यांनी आनी उमेदवारां तावन तांणी अर्जो आपयल्यात. सडीत विवराक DSCच्या लायक आयोगाक मेळचे वा तुमच्या फिरगस विगाराक मेळून सडतो विवर तुमी घेवचो. येवच्या आयतारा सांजेर 7:30 वरार हांगासर इगर्जमतीची मागणी आनी एडोरेशन आसतलें. आतां सर्व आमी उबे रावया आनी मिसाचो आशिर्वाद घेवया. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो. वसुनेया क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सर आमी तिमी घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा जेजू. आजच्या पवित्र पाळवणांतान शरीराच्या सर्गस्थानी पावता. प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता.
आमच्या आजोड्यांक दोळे आमी धांप्यांक देवान आमकां वर्तें देणें दिलां जिविताचें. देवान आमकां वर्तें दिलां कुटुंबाचें. देवान आमकां वर्तें देणें दिलां इगर्ज मातेचें. आज आमकांच त्या सोम्याच्या पांया तळा आमी समर्पया. आमचे कुटुंब आमी त्या सोम्याच्या पांया तळा समर्पया. तुमच्या कुटुंबांत जायते जाणां भोगूंक पुरो कितलें सांगल्यार समजना जावं पुरो, पूण सोमी ताची कृपा दिल्यार पुराय जाता. पावलो म्हणटा सोम्याची कृपाच म्हाका पुरो. तुमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या सांद्यांक तुमी भेटोवन दिवया. तुमच्या दादल्याक, तुमच्या स्त्रियेक, तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या वडिलांक, आमी समर्पण दिया. आमच्या युवजनांक युवकपण देवाचें वर्तें जायज. देर इज नो माय रूल माय लायफ. म्हजें जिवीत म्हजें कानून म्हणलें लायफ ना. आमी पुराय क्रिस्तांवची. बरो फुडार, बरें काम, बरें जिवीत, बरें सांगातपण, बरी इश्टागत तांकां सरस्वत देव आनी ती विंसन करून कृपा दिवन दी म्हूण मागया. मागीर आमी सर भुरग्यां पासत तांचे फुडारांत गैरें आसा. कितें जाता, कितें करता म्हूण तांकां थोडे फावटी कळना. तांकां बरी भलायकी, बरी मौत शिकोवंक बरी सानुबाय वचोन दी. आमी मागया सर पिडेस्तां पासत, मालगड्यां पासत, ह्या जागां पासत, धर्मिकां पासत, हांगासल्या फ्रांतीं पासत, आनी आमच्या सर इराद्या पासत. सांगात आमी मागया. हे भगेवन जेसू बाळका, तुजी सर्व पदवी हाज्या भितर उगडप केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवकलो आसता. तुका पातयेन उलो म्हणटल्यान सगळ्यान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां यो, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. हे अजपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसा काळजाचेर एकाकुल तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिलमतीन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोग आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरच्या सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ली सर उपकार आमी नियाळया. हे भोव उदार बळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवडे उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुलती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी बादेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तरून दी. सलोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा जोडून दी. सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सर आमी उबे रावया.
पिडेस्त तांचेर आशिर्वाद आमचे दोळे एक पडीत आमप्या हांव मागणें करता आसतना जावं पुरो आमचे लागीं जायती जाण मागोवंक सांगलां. आमच्या कुटुंबांत जायती पिडेस्त आसात, आमच्या कुटुंबांत आसात. आत्मीक जावं दी, शारिरीक जावं दी, मानसीक जावं दी, ह्या कुटुंबाचीच पिडा जावं दी, तांचे पासून तूं मागया. मोगाळा जेजू, आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां हें जिवीत दिल्ल्या खातीर आज प्रत्येक रितीन तुजे मुखार आमी सरपडोन मागता. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी पोसणार आनी सांबाळणार. बापा, कोणी तुजे लागीं आयले केदींच कितें मेळनासतना पाटी गेल्ले ना. तुका आपडलो गूण जालो, तुजे वस्तूर आपडलो गूण जालो. तुवें कोणाक आदन मागली ती गूण जालें. बापा, तूं जावन आसाय आमचो वैज आनी आमचो देव. त्याच व्हडा भावार्थान, व्हडा मोगान आमी तुजे मुखार आमचें जिवीत आनी सर पिडेस्त आनी हे संवसाराची सर पिडा तुज्या पांया तळा समर्पिता. आमकां तुजो आशिर्वाद वतून आमचे थंय आसली सर पिडा शिडा गूण कर. आमकां सर आपायांतले, वायटा विघ्नांतले, अनवरांतले, अवचित मोरणांतले, ह्या संवसाराच्या पाड सवयेंतले, पाड इश्टागतींतले, संवसाराच्या सर नाडींतले आमकां राखून व्हर. आमच्या संगातार रावून आमकां सदांच तुज्या मोगान दवर. आमी मागणें करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फादर. आमेन. तकली बगवया, सुम्याचो आशिर्वाद घेवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राव आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावा आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावा आनी तुमकां वाठवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावा आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावा आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवेची येत आनी रास करता ससनाच्या ससना. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. सरस्वती देव तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या अरी एकल्या संद्यांक राखून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं. जेजू बाळका करता लागी आनी पयस संगी सोल्या महिमा तुजी वनीता तुजी बरीची येवकादा म्हाका जेजू बाळका करा विज्ञान वारांतले तूं सांबाळ माया मुखाची ती कुर्पेचे बेसांव ती आमकां कुर्पेचे बेसांव जेजू बाळका करा विज्ञान वारांतले तूं सांबाळ माया मुखाची ती कुर्पेचे बेसांव ती आमकां कुर्पेचे बेसांव मुगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुर्य शिरवाती आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान